गोंयांत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसीची युती जातली। येता ते वेंचणुकेत भाजपाक घरा धाडून युती सरकार अस्तित्वात येतले। राष्ट्रवादीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान आत्मविश्वास उक्तायला। लेटेस्ट म्हणजे कितें आहा, फायनली इतले म्हयने आमी बोबाट मारीत येयले अलायन्स म्हणून। आयज जे अलायन्साचे बद्दल आमी जेन्ना उलयताले की अलायन्स आसचे म्हणून, पूण फायनली आमचे सेंट्रलाक जे आमच्या लिडर्स, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे लिडर आनी तशे काँग्रेस पार्टीचे लिडर आयज दिल्ली मेवले मिटींग जाली रिसेंटली, एंड फायनली ते आतां काँग्रेसाचे गोवा येयले। सो फायनली तेवूय आयज लोकल जे लिडर काँग्रेसाचे आनी जे आमचे एनसीपीचे हेजे कडेन एक मिटींग जातली अशी आमकां आयकून येयला। म्हणटकच जे आयज फॉरेन्स जे फायनल एक डिसिजन जाला म्हणटा ते अलायन्स करचे म्हणून हे पयले आयज हे डिसिजन जाला। आतां अलायन्स जावचे, कशें जावचे, कितले सिटां मेवची, कितली हे जावचे, हे फायनली आमी आमचे लिडर आमचे डिसायड करतले, काँग्रेसाचे लिडर आनी आमचे लिडर हे फायनल हेजेर करतले। आनी हे अलायन्स जावप म्हणजे सारखे गरजेचे। हे पावटी तरी अलायन्स सगळे आमी झाले, एकठांय रावले जाल्यार 100% जे रुलींग गव्हर्नमेंटाक आयज घरा धाडपाचे हेच आमचे प्लॅन। आनी हे पावटी डेफिनेटली आमचो अलायन्साचो हो गव्हर्नमेंट 2022 100% दिसती पडटा असो जातलो असो आमकां दिसती पडटा। सो ते हांव म्हणटा की लोकांनी जायती बोबाट मारली की हे पार्टी अलायन्स जावचे, लायक मायंडेड पार्टी मुखार येवच्यो आनीक सगळे एकठांय रावन हे 2022 इलेक्शनाक आमी मुखार वयचे, इलेक्शन लडचे। हे सगळे तेंचे जे लोकांचे वोटरांचे जे चिंतप आसले ते आयज एक पुरा जाता अशें दिसता।